वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सांज झाली 6:30 झाली. न्हिदले त्याच्यात उठले आता. आई पळय आई की करता खबर हा, भितर न्हिदता उठता आनी अर्धे न्हीद हांगा काडटा बसून. ही आराम खुर्ची म्हणजे पप्पाची. केन्ना अशीत भितर न्हीद न्हू तूं, हांगा बसून न्हिदो काडटा. हाय म्हण सगळ्यांक. हितून न्हीद बरी पडटा. हय फाल्यां हांव न्हिदोन पळयता. आनी हें आनी पळयनाका, हें आनी सामान पळय शिवाचें. स्पिकर दवरला हांगासर, मागीर हांगासर पळयात सगळें सामान. खंय आनी मायक स्टँड, खंयचें हें स्टँड बीन सगळें. जाल्यार कार खाली केला, म्हणजे आतां कांयच इव्हेंट येयला. कारांतलें जें कितें सामान आसलेलें पळय सगळें हाडून हांगा दवरला. स्पिकर हांगा दवरला, स्पिकर दवरपाक जागो ना. ताका लागून आसूं म्हटलें, ताका किवलेलें मागीर ताका राग येता मागीर. तो कितें म्हणटा, म्हाजें घर हांव सामान खंय दवरतलें खंय असो म्हणटा. काडटलो तो सद्या तो मातसो बिजी आहा. कित्याक ते इव्हेंट सोंपले की न्ही मागीर तो सगळें दवरतलो. सो ईश्वी रित्वी न्हिदला. न्हिदून जस्ट उठलेले. ब्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. जिम दोगांय न्हिदला. रित्विकाक ईश्विकाक हांव घेवन न्हिदलेले. ताका फील करताले तर न्हिदलो. ताका आनी परत उखलून न्ही पाळण्यांक घालूंक जायना. कित्याक खबर आहा तो उठ्ठा रोखडो. म्हटल्यार आसूं म्हटलें सुरूच. आतां बेडारच तो न्हिदला. होय न्हिदला. आनी भायर सामको काळोख जाला. पावस येतलो आतां. आयज तितलो पावस ना न्ही गे. हय मातसो आसा. आतां येतलो. ओके. सांजचे चाय बी ना आमी चाय बीन पिना. कित्याक अशें केन्ना पिवंकूय दिसल्यारूच च्या पिता सांजचें. म्हाका कितें बरें आतां पावस पडटा बरें स्नॅक्स बीन करूंक जाय. शिवूच उरना सांजचें, ताका लागून हांव करना. इतलें शिव उरलो न्ही घरा मागीर करतलें हांव. आनी हें पळयनाका, हें सगळ्यांच्या घरा आसा. कपडे सुकना स्टँडार घालून दवरला. आनी बेडरुमा भायर न्ही सगळें वयर फूल जाल्लेलें आहा. सो हांगासर लावन दवरता फॅन लावन. ताका लागून पळय कपडे सुकना. आनी जिन्स पॅन्ट बीन विचारपा नाका, सुकात ना रोखडे ताका लागून. ओके. सो आतां सुंगटां आसलेलें फाल्यां हुमण करपाक हांव फाल्यां आतां न्ही. सो क्लीन करूंक जाय सुंगटां. काडून दवरता सुंगटां. हें उडोवंक ना गे कचरो. सो सुंगटां न्ही क्लीन करून दवरता. फाल्यां हुमणां जातलें आनी फाल्यां आनी जावचें ना ताका लागून. उठलो रे तूं? उठलो रे गांवचें हांवें. हांव आतां उठलो. ओके. सो आईन न्ही काल हें केल्लेलें सुंगटां न्ही उदकान घालून दवरता मातशें. कितें खावपाक ते आईन हें केलां नाशण्याचें खा. तें खावपाक नाका हांकां. आं हाडलेलें बिस्कीट सदांच रावता. हांव लिपोवन दवरता बिस्कीट बीन. तें हांव बिस्कीट न्ही स्कुलान ताका अशें 2-2 घालून दिता. वो आतांच खावन खाली करता. तें नाशण्याचें केलां खा मरे. ही केळी खा. हांवें न्ही ब्लिंकिटांतल्यान केळी ऑर्डर केलेले फ्राय करपाक. हाडटना ते मातशें येल्लो जाल्लेले. आई कितें म्हटलें 2 दीस सोडून फ्राय करया. कित्याक नुस्तें बिस्तें आसता न्ही तें दिसा फ्राय बीन बरें जायना. सो हें पळयात 2 केळी पिकले आनी 1 केळी मातशें कच्चें आसलेलें आयज फ्राय केलें. हें पळय हें खावपाचें न्ही आतां. हय खावपाचें. हें पळय 2 केळी हें फ्राय करपाक हाडलेलें हांवें. पिकलें. केळी खा नाका बस. बिस्कीट जेम बिस्कीट प्लेट घेवन खा. सगळें हाय म्हण. प्लेट घेवन खा. कित्याक बाबू आतां आमी थंय बेडार बीन दवरता न्ही सोफार बीन ते मुयो बी आसता येता भंय दिसता. ताका म्हणटा प्लेटीन घेवन हांगाच बसून खा कळ्ळें. आनी आईन केल्लेले काल नाशण्याचे हें पळयात. काल केल्लेले खावकूच ना. तो म्हणटा आतां खावया म्हटलें. करता बाबडी कितें कितें खावपाक. आमकां खावपाकूच टायम उरना. कितें सांगू तुमकां. केन्ना सकाळ जाता केन्ना सांज जाता कळत ना. आयज तशेंच जालें. 1 केळी आसलेले फ्राय केल्ले. मम्मी विसरले खंय फ्राय केली केळी. हांवेंच फ्राय केले. हांव पयलीं चपाती. आयज आमगेर पालक पनीर आनी दाळ आनी शीत आनी ते कच्चे केळी फ्राय केल्लेले. चपाती हांवें मम्मीन लाटले. हांवें फ्राय केले. मागीर हांवें ते कच्च्या केळी हांवें फ्राय केले. फ्राय करून धांपून दवरले. मागीर हांव रित्वीक जेवंक बसलें. कित्याक मम्मी बाबू घेवन बसता. पयलीं आमी जेयता. हांव रित्वीक जेवंक बसलां. जेवून जालें आमचें. मागीर आई जेवपाक येयली. आई म्हणपालें तुमी ते कापां खावकूच ना म्हणपालें. यादूच ना ते कापां घेवपाक. जेवन उठली आमी ते कापां हांगासरूच आहा. सो म्हटलें आसूं रातचें खावया म्हटलें. अशें जाता कितें खावपाक बीन टायमूच मेळना. कितें करपाचें. सो आतां खाता हें नाशण्याचें. म्हटल्यार चाय बीन कांय नाका. हें नाशण्याचें खाता. खंय प्लेट दी गे. सो हें खावन घेता. बरें केलें. काल केलेलें तें कोणें कांयच खावकूच ना. टायमूच मेळना. ओके. सो हें खावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हें पळय सुंगटां मातशें तितले बारीक ना मातशें मोठे आहा. रोखडे जातले उजरोवन. हें पळय. ओके. सो हें क्लीन करता
आई बापाले आपूण करता बापाले म्हळ्यार तू करनाका हांवूच करता. ऋत्विक गिजर ऑन कर. शू आयला जे सात्ता तो मागीर न्हावूनच न्ही शुकाक उखलून घेता कित्याक हात लायना. गिजर ऑन कर. ओके. सो तुम्ही म्हणटली श्रावण चालू आसा तुम्ही नॉनवेज खाता. आमी नुस्तें बिस्तें खाता. आमकां आनी श्रावण लागना. नुस्तें नाल्यार जेवण वयता. पण अशें चिकन बी खावपाचें अवॉयड करता. पण आमी ताटी बीन हाडून दवरता घराडे ऋतुका लागून. केन्ना ताका अशें बॉयल करून दिता. आनी शिवाकू काय अशें श्रावण बी कांय ना. चिकन सगळें खाता. म्हणजे चिकन कमीच खावपाचो पण केन्नाय. पण ताका अशें काय श्रावण बी लागना. ताती बीन हांव हाडून दवरता. ऋतुका बॉयल बी करता ताका लागून. आनी मदीं मदीं आमची फेस्टिवल येता. रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नागपंचमी तेन्ना नॉनवेज खायना आमी. ओके. चला हांवें क्लीन करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जालें म्हाजें सुंगटां उजरोवन. शिव येयला. हाय म्हणटा. न्हिदलो तो पळयात. रडून न्हिदलो. ताका बांदल्यारूच तो न्हिदता. चल यो तू भायर. ओके लायट बंद करता. चल रे. सो ऋत्विकांनी म्हाका हेल्प केलें सुंगटां उजरोवपाक. नाल्यार जावपा नासलेलें तें. ताका लायक सुंगटां बी उजरोवपाक. मम्मी सांगला हेल्प मम्मी म्हणला टिचरी. टिचरी सांगला काय मम्मी हेल्प कर म्हणून. हात दुखतात न्ही. कोणाच्या हात दुखता. म्हाज्या हात दुखना. ताका लायक सुंगटां उजरोवपाक. तो आयलो तो बाकी टायमार हय येता. चला. The next day. सो काल न्ही हांवें व्लॉग कंटिन्यू करूंक ना. काल बाबू न्हिदलो ना. मागीर उठलो मागीर तो. मागीर हांवें काय अशें करूंक ना व्लॉग. सो नेक्स्ट डे आसा आयज. सो आतां करता हांव सुंगटाचें हुमण. तुमकां ऑलरेडी शेअर केलां हांवें. आयज भेंडे घालून करतले. ते ब्लिंकिटांतले भेंडे हांवें हाडलेले. हे पळय इतले धाकटे आहा. आतां पोवंक जाय खूब जाले हाडून. खंयचे जून जाला ते उडोवपाचे. सो हें कट करून घेता. आनी मम्मीन हांगा सगळो मसाला दवरला रेडी करून. हे पळयात. ऑलरेडी तुमकां शेअर केला. ते सोय घेतला हांगासर. मागीर कांदो थोडे 2 लसूण घेतला. मागीर हें तुजें कोथंबीर, सासवां, मागीर थोडेशें मेथी आनी हें ग्रीन रेड चिली. सो हें सगळें आतां आमकां पेस्ट करूंक जाय. शिवी न्हिदला. आयज ती सामकी लेट येयली बाबू न्हाणोवपाक. 11 जाली. मागीर तिका न्हाणय मागीर घर साफ कर सगळें म्हणटा लेट जालें. जसं हांव शावर घेवन आयलें सो आई उरला. आई गेला आतां न्हांवपाक. सो हांवें भेंडे न्ही कट करून घेता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांगासर पळयात भेंडे हांवें कट केला. आनी हें सगळें न्ही जून जाला. सो हें वडोवपाचेंच. सो हें पळयात. ओके. हें मसाला न्ही हांव ग्रायंडरान घालता. आई बापानी मिक्सरान घाल. हांवें नाका म्हटलें मिक्सरान. तें फायन पेस्ट जायना मिक्सरान. तें मिक्सरू सारकें ना. डॅमेज जाला. शिवाय तोंड पळय. मिक्सर डॅमेज जाला म्हटलें की तोंड आंग खंय. कितें करपाचें. मिक्सर पयलीं आमचें कितें जालें तें फिलिप्स कंपनी. स्टार्टींग म्हणटा फिलिप्स बरें बरें म्हणून फायन पेस्ट जायत ना. सामके गेले सारकें. हे पळयात आमी तुमकां दाखयता मिक्सरच्या हालत कितें जालें तें. हाडूंकूच जाय आतां. नाजाल्यार तें फायन पेस्ट जायना. आनी सगळें तें आयदनां बी सगळें मोडलां हालता बी. पळय हांगासर न्ही अशी लायन दिसता तुमकां. असो क्रॅक पडला. हें पळयात. केन्ना हाडलेलें तें आमी श्रात दिवाळी हाडलेलें तें न्ही. 2 वर्सां ताका. पण मसाला न्ही फायन पेस्ट जायना. पयले खंय तो कितें हाडपाक गेल्लो. कुकर हाडपाक गेल्लो. त्याने एक मिक्सर पयला. बरें आवडलें म्हाका. आतां पळय हाडचें पडलें. गेलें हांगासर सगळें. जायना. फायन पेस्ट बीन जायना. धाकटे जायना. आतां हाडूंकूच जाय म्हटलें. आतां सुंगटाचें हुमण म्हटलें ग्रायंडरान घातलें फायन पेस्ट जाल्यार तें हुमण बरें जाता. आतां मिक्सरान घालना. हांव ग्रायंडरान घालता. आई गेला न्हांवपाक. ओके मेळटा तुमकां मागीर. चला. हें घे खा. आयज आसा हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे. तुका आईक दिवपा आपयला. तुका खावपा आपोवंक ना. गे हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे. खा गे. हे पळय आज हेतूनच ग्रँड पेरंट्स डे केला. पण आयज ग्रँड पेरंट्स डे म्हणून शिव सांगपा लागलो. आईक नाचण्याचे बरयले ऋतिकान. चला ते मसाला खाता गे. जस्ट आतां मसाला घातला ग्रायंडरान. इशी उठलो. ताका मातशें शिवा सांगलें तुका हालें म्हणून. हांवच करता. लागून जात ना. आनी आयज पावसूय ना. बरो. आनी ऋत्वी अशें कपडे बी काड रे. सुकले आमचे बरे आं कपडे. ऋत्वीक स्टडी केलो. आपूण लॅपटॉप खेळटा पावलो. खेळ म्हटलें कपडे सुकले. सगळें हें आतां घडी करूंक जाय. हें फोल्ड करपाक वार येता. तर ऋत्वीक म्हटलें मातशें काड मागीर हांव फोल्ड करता. सो इल्ले कपडे फोल्ड करून दवरता. मागीर फोल्ड करून जाले मागीर ते जाग्यार दवरपाकूच नाका आतां इतलें.
सो जाले आमचे कपडे बरे सुकले तेवटेन बरे सुकले. सो सगळे खाली झाले वयले ते कितें ते स्टँड बी सगळे खाली झाले. ओके सो हांगासर जाले आमचे हे पळयात आयज केला भेणे घालून सुंगटाचे हुमण हे पळयात. ओके तो हें जाल्लें आसा आनी जस्ट थोडेशे न्ही फ्लावर आसलेले फ्रिजीन म्हटल्यार फ्लावरची भाजी करया. हे पळयात जस्ट थोडेशेच केला हांवें फ्लावर थोडेशे आसलेले वटाणे घालून केला. आनी हांगासर हांव फ्राय करता खारो खापी आनी असले आसलेले हे आनी बांगडे खायना खारो बिरो. तेव्हा सांगलेलं येताना ताती हाड म्हणून तांकां दोगांक ऑमलेट करून दिवया. हाडूकूच ना काय आं पयलीं कितें करतालो खबर आहा परवरी बी आसलो न्ही फोन करतालो कितें हाडूं येताना. आतां फोन करना काय ना हांवें ताका फोन करूं ना आतां सांगलेलें वयताना घेवन यो म्हणून. हांवें ताका फोन करूं ना कित्याक आतां बायकार बी आसता कामां बिजी आसता. हेणें कॉल करूंक जाय न्ही कितें हाडूं जाय म्हणून. आतां खा आतां खारो भाजला खारो खायना म्हणून आतां फ्लावर इल्लीशी आसलेली भाजी केला. भाजी खाया न्ही आतां खातो शिवना खारो बीन खायना. सो घातला हांवें मागीर हांव ताका तरी बरें घालतलें खोबरें तेल घालून ताका फ्राय करतलें बरें जातलें. ओके आनी म्हाका खूब जाणां विचारता की हें मातयेचें आयदन खंयच्यान हाडलें. हें न्ही लोकोत्सव एक हें येता पणजी लोकोत्सव आनी हें सारस एक्झिबिशन बी येता थंयच्यान थंय मेळटा हें थंय हाडलेलें हांवें. बरें आसा बरें जाता अशें कितें फ्राय बीन करपा हें पळयात. बरो लेट उठलो 1:30 उठलो आयज खेळटा आनी शिवांतली ड्युटी पळय. इश्वीक जस्ट ताका आतां फीड केलें आतां म्हटलें खेळ म्हटलें यूज कर म्हटलें हें केन्ना यूज करपाचें न्हू शिवनाथ खेळटा आतां मातसो. चला आईन सगळे कपडे बी सुकयले बाबूचे. आयज बरें वत पडला जेयता आमी ती आतां उग्गी आसा जस्ट हें फ्राय जाली की आमी जेयतली. ओके मागीर मेळट तुका. ओके चला तो जस्ट जेयली आमी. इशू गेला न्हिदपाक जस्ट ताका न्हीद घातलें हांवें आनी शिव गेला न्हिदपाक. ओके सो आयज न्ही हुमण बरें जालें न्हू रे सुंगटाचें हुमण बरें जाल्लें की चड सुंगटां पडलें न्ही जाल्यार हुमण बरें येता. ओके सो तुमकां कितें दाखोवंक नासलें म्हाका न्ही एक पार्सल आयलां हें पळयात म्हाजें एक यूट्यूब फॅमिलीन धाडला पार्सल जस्ट पयर पावलें हें सो ओपन करूं ना हांवें. सो आयज ओपन करया म्हटलें ऑलरेडी हेणें ओपन केलें वयल्लें सकाळीं हें पळय ओपन करून जालें हेजें. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें आनी तेजें नांव आसा अश्विनी नाईक फ्रॉम मारगांव तेणें धाडलां. ओके सो दाखयता तुमकां कितें आहा तें. हें म्हाका खूब आवडलें बेबीक हें पळयात आनी सामकें थीक आसा बरी दिसता पळोवपाक. केन्ना बरें थंडी बिंडी पडटा पळय तेन्ना बरें घालपाक पळयात. सो हें आसा एक शू टायप आपण सँडल स्कुलाक वचपाक स्कुलाक वयता घालून. आनी खूब धाडला हेणें ताका लागून हें आसा आनी तें नांव बरोवन धाडलां आमी सगळ्यांक एक गिफ्ट हाडला हेणें. हें आसा इश्विकाक धाडला हें पळयात. हो एक सेट अशें हो एक म्हाका तूं घालता हें एक 3 आसा भितर. येस पळय हो एक कलर ब्लू कलर. सो हें आसा 3 to 6 months जातलें. ओके यो रे तुका एक काम दिता हें घाल भितर परत पिशवेन. ओके सो हें आसा ऋतिकाक शर्ट हाडला टी शर्ट टायप हांव फूल काडना वन हो सेम कलर आहा मरे. हो एक हांगासर एक आसा हें पळयात काडनाका फूल तो बरें पॅक केला. आनी हो एक 3 दिला. ओके बरें सायजीन खूब व्हडलें आहा हें पळयात सारकें आसा अश्विनी सायजीन. राव रे तुका जाता ताका हो एक घालूंक पळयता फाटी हय सारकें आहा घाल सगळें पिशवीन घाल. आनी हें बाबू धाडला कॅप आनी मिटन्स बीन ते धाडला. सो हांगासर न्ही हें पळयात हें म्हाका दिसता इशूक जातलें की हें ऋतुका जावचें ना. नाका रे तूं जायना कितें घालून पळय नाका रे घाल नाका रे धाकटें आहा तें तूं नाका हांव मारतलो धरून. ओके हें पळयतलें धाकटें आहा तें म्हणजे इशूका सारकें जातलें. तो 3 दिला हेणें सेम. टायगर बरो आहा न्ही. ओके सो हें 3 दिला हेणें. बरें एक हें धाडला कुर्ता टायप
आनी हे रितीकाक बिस्कीट दवर दवर. तो कुर्ता म्हाका दिला हें पळयात बरें आहा कलर खूब आवडले म्हाका. असं हें पळयात अशें हांगा बरें शायनींग आसा आनी बरें लांब आहा हें पळयात. ओके सो थँक्यू हां अश्विनी सगळें आमकां गिफ्ट आवडलें पण हें खूब जालें एक दोन धाडले खूब जावपाचें खूब जालें. सो सगळें आमकां आवडलें थँक्यू तुका वन्स अगेन आनी देव बरें करूं म्हणटा तुका आमकां तुवें धाडून दिलें. पप्पा दाखयता पप्पा न्हिदलो आसतलो. ओके सो कुर्ता हांव बरें वॉश करून घालून दाखय तुमकां खूब आवडलें म्हाका तें कलर बरें आहा. ओके थँक्यू अश्विनी. ओके सो चला मातशें आड पडटा आनी सांजचें म्हाका कितें तुमकां दाखोवंक जाय सांजचें आयज तें करूंकूच जाय दाखय तुमकां सांजचें कितें तें. ओके सांजचें मेळटा तुमकां. ओके चला सो सांज जाली आयज न्ही हांवें खूब तेंपांनी कॉफी केला दूद घालून आनी हे कप न्ही म्हाजे एक यूट्यूब फॅमिली म्हाका दिल्लें स्टेफी कशें आसलेलें तें यूजूच करूना म्हटलें आयज करून पिया म्हटलें कॉफी. आनी भायर पावस पडटा मातसो बारीक आनी शिवनाथाक ब्लॅक कॉफी घे कॉफी घे. शिवनाथ केन्नाय कॉफी पिता पण ब्लॅक कॉफी करून दी म्हणटा वो आमचो इश्यू उठलो. घे घे तुका नाका. सो आयज न्ही आमी इशुकाक एक झुला बांदता घालें तुमकां खबर आहा न्ही शिवनाथान एक झुला ऑर्डर केलेले पूजा करता म्हाका नाका पुजा करता म्हणून कसलें उलयता पळय पुजा करता खंय बरें ऑर्डर केलें 2000 गेले ताका आनी आतां खंय आपूण घालना खंय ते न्ही भिंतीर ड्रील मारून करूंक जाय. तुमकां दाखयता फोटो पळया तुमी ते भिंतीर न्ही ड्रील मारूंक जाय आनी ताका लावंक जाय. नाका म्हणटा वयर राहा तें वयर राहा. आतां शिवनाथाच्या फाटल्यान दुखता बॅक दुखता आतां म्हणटलो हो म्हाका काम लायता म्हणटलो फाल्यां मागीर म्हाका किरकिरी करतलो. ना ना ते काडटा आनी काडटा आमी ते एमेझॉनासून ऑर्डर केलेले ते भिंतीर ड्रील मारूंक जाय तेच म्हणटा भिंतीर ड्रील मारूंक जाय आनी ते लावंक जाय. आतां तो लायना म्हणटा ते नाका म्हणटा आतां कितें करपाचें कोणाक दिवपाचें कितलें बरें आसा खबर आहा आमगे जागो ना ताका लावपाक. ऑर्डर केलें आनी हाडलें बरें तुमकां हांवें दाखयलें सुद्दां. आतां तो काडून गेला पळोवया ते नाजाल्यार आईची साडी दाखयता तुमकां. आईची साडी पळय हांगा आसा काडून दवरला आईची साडी आनी चितला हांगासर दोन एक हें आसा रावंड कशें उका थंय बांदतलें आनी हांगासर न्ही आमी झुला लायतले इशुका न्हिदपाक. हें पळय फायनली शिवनाथान काडलें हेंच तें हांवें ऑर्डर केलेलें पळय इतलें वयर जातलें इतलें वयर नाका. कितें जालें हें पळयात करच्या पयलीं सगळें बोवाळ आमच्या घरा हें जायना तें जायना तें जायना पळय कितें हो न्हिदता खंय दोन हय वट पिंते हय व्हडलो हो आयलो न्हिदपाक धाकटो सावन तूं न्हिदलेलो आजीन बांदलेलें झुलाक. पळय म्हाका जाय आसलें खरेंच हां झुला करपाचें आनी फायनली कांय त्रास घेयनासतना आनी हें पळय हेंच तें तुमकां म्हणलेलें हांवें हें न्ही अशें भिंतेर न्ही ड्रील मारून करूंक जाय तें हय भिंतेर करप तें नाल्यार विंडो तेंच तें मागीर आं अशें जाता. आं ओके जालें पळय पण आमकां हांगा अशें ऑप्शन ना न्ही ताका लागून हांगा लागतलें न्ही ताका लागून सो म्हटलें हें जालें हें बेस्ट जालें. आतां इशुका घालया भोकार पडली लंगोटी घाल बेश्टें घालून पळय न्ही इशुकाक घालून पळय आं वास मारता सो काडटा आयज धुवन न्यू कपडे न्ही ताका वॉश करूंक ना सो धुवन घालता आनी मागीर घालया आमी बेश्टें घालून पळय पयलीं सावकास. आतां बरो न्हीद हितून झुलान भंय दिसता सारको वाव बरो न्हिदलो न्ही बरें न्हिदो काड हांगासर बेस्ट हा हय कितें करता शे वर आतां बरो न्हिदलो तो पळय बरो न्हिदला चिनू न्हीद आं स्प्रिंग आनी अशें हालता अशें केल्या पुरो. थँक्यू आशुनाथ तुका आनी च्या जाय नाका ही आई येयली आई पळय हांगा साडी घेवन भोंवता साडी बांदया खंय आं भितर न्ही कितें घालूंक जाय पट्टी बिट्टी लायला नाका सुमास न्ही गे हें सारकें न्ही वारा बिरा खेळटा न्ही अशें करपाचें आनी हालोवपाचें आं तशें 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 आं आनी तें हालोवपाचें कापड काडून बांदले आमी धाकटे आसतना
त्यांना पाळणे बी नसलेले घातलेले दीपक असलं घातलेले बहिणीकडे म्हाका अशी झुला बांधून घालताले खंय त्यांना आणि म्हाका बी इथून बरे बरे चल एक काम जाले आयजा म्हाका जाय आसलेले ओके सो तेका येयला जॅम म्हणजे न्हिदून हांगासरूच आता रडटालो भोगी जालो इथून येतलो तो हे बेस्ट हे खबर तू नाका स्लो हालोंक जाय ते भिंती हांगा लागतले तिला भिंती आसा ताका लागून आणि बरें आमी ते काम करत उरले हांगा न्हिदलो न्ही ताका न्हीद बरें पडटलें ते पाळण्यान कितें जाता पाळण्यान ताका न्ही सेम प्लेसीर ताका न्हीद घालून ते वाजयतात कळ्ळें तुमकां न्ही हें बेस्ट जुरा हेच आमी एमेझॉनासून ऑर्डर केलेले ओके सो ताका वॉश करून घाल आतां हांव ताका काडून वॉश करून मशिनान घालता सकाळ भायर फॅनार घालता हांव रात परत सुकतलें मागीर फाल्यां ताका परत ताका घालतलें ते न्यू आनी ते ताका लागून घी आसा तोय बाबडे एन्जॉय करता कोणी घातला मग आवय हसता पळय चिनू ओके ओके चल अशें स्लो आले हा स्लो येस पुरो इतलें स्लो आलोंक जाय हां हें एक्चुली न्ही अशें पळय तेच्या वांगडा हें तुका मेळटा ते विंडोची ग्रील आसता पळय थंय घालपाचें आनी हांगासर लावपाचें सो हें कितें जाता विंडो कडेच पडटा न्ही सो लागीं ताका लागून तो लावपाक हें करतालो सो हें बेस्ट आहा पळय हें तितून आसलेलें भितर सो आतां काडटा म्हणटा शिव हेका वॉश करता मागीर फाल्यां मागीर यूज करपाचें फालच्यान यूज करपाचें हो न्हिदता खंय बस सो ओदोळ न्ही आमी ते म्हणजे सकल आसलेले न्ही ते लांब आसलेले आतां शिव म्हणपालो हें मातशें सेफ्टी आहा म्हणटा सो मातशें हें वयर जाता पण जाता घालपाक जाता पळय अशें इतलें पुरो ना एक्चुली हें सेफ्टी पळोवपाक गेल्यार जालें एक काम पळय सो जालें आमच्या आयचें एक काम केन्ना चिंतलेलें ताका एक झुला बांदया पण ताका शूज जाय आमचे कडेन जावचें ना ते आनी ताका आयज मातशें फाट दुखता 2 दीस काल इव्हेंट आसलो न्ही तो आपल्याक दुखता हो पावलो जस्ट ताका न्ही मूल आयिल्लें हांवें तर बाबडो आयज लायना म्हणटालो म्हणजे झुला आयज बांदना म्हणटालो आमचे कडेन जायत ना तेणेंच करप ते नाश्ता केलें हाणें सो जालें सो आतां हांवें ते सर्फ घालून ताका भिजत घातला नेट बी घालया कित्याक मच्छर बी आसा एक बारीक 2 सो नेट बी वॉश करपाक घातला हांवें बरें भिजत दवरतलें मागीर वॉश करतलें आनी रातचें हांगा फॅना सकयल सुकोवंक दवरतलें आनी फाल्यां सकाळीं परत घालतलें न्हिदलो तो मातसो सो कितें वॉश करून न्ही ते कपडो ताका लागून काडले एका तो न्हिदलो तो ओके तर चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता हा व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर हांगा सगळ्यांना बसला की काम दिला हांकां शिवनाथ मोबायलार बिजी आई बेबी घेवन बसला आनी तू कितें करता रे ऋत्विक बाय म्हण शिवनाथ तू बाय म्हण पयली तुका आनी च्या जाय नाका हां ओके आई बाय म्हण बाय बाय ऐश्वी न्हिदला तू खंय रे तुका आनी कितें इन्विटेशन कार्ड दिवंक जाय सगळें बाय म्हणपाक यो रे सो अश्विनी दीदी थँक्यू म्हण थँक्यू आशू दीदी हां बाय म्हण सगळ्यांक बाय आई लव यू फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सब्सक्राइब टू माय गंगा बेसवर चला बाय